1200 काश्मीरींनी दवरली काणकोणची तांची दुकानां बंद केलो निषेध पुलवामाच्या आतंकी हल्ल्याचो ओपली आर्गां शहीद जाल्ल्या भारतीय जवानांक। नुवेच्या लोकांनी धरून दिले 5 बायलांच्या गँगाक घरफोडीच्या आरोपा वयल्यान दिली पुलिशेच्या ताब्यांत पुलिसांनी केली तांकां अटक। गोंय सरकार तयार करतले आडसराचें धोरण नाल्ला परस आडसरां विकल्यार जाता चड फायदो विजयान घेतला फुडाकार केरळाच्यान हायब्रीड नाल्लाची रोपां हाडपाक। गोंयभर उमेदीन मनयली शिवजयंती ओपली आर्गां सर्वधर्मी कश्टकरी मावळ्यांच्या छत्रपतीक दिवचले उबारलो शिवाजीचो अश्वारूढ पुतळो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। गोंयांत रावपी काश्मीरी लोकांनी मंगळारा आपले देशभक्तीचो दिश्टावो पुराय गोंयांत करून दिलो। पुलवामाच्या आतंकी हल्ल्याचो निषेध करपा खातीर काणकोणची दर्यादेगेवेली आपली 200 दुकानां तांणी मंगळारा दिसभर बंद दवरली। तशेंच ह्या हल्ल्यात शहीद जाल्ल्या 44 जवानांकूय आर्गां ओंपलीं। काणकोण म्हालांतल्या आगोंद, पाळोळे, पाटणे ह्या दर्यावेळाचेर काश्मीरी लोकांचे सुमार 200 दुकानां आसात। सगळ्यांनी मंगळारा आपली दुकानां बंद दवरली। फाटल्या 10-15 वर्सां सावन ते गोंयांत वेवसाय करतात, पूण थळाव्या लोकां कडल्यान आपणाक सदांच बरी वागणूक मेळटा अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें। पुलवामा अटैक है, उनके हक में आई पूरा 200 दुकान बंद है, सब कंडेमिनेशन कर रहे हैं इस अटैक की। ओके, आप लोगों का सबका विचार है क्या? अभी सबका विचार एक है और हम ये भी समझे थे जगह हर जगह जो कश्मीरी है हर जगह में, तो वो भी सब लोग ऐसे ही। हम टेररिस्ट नहीं है, हम भी मुस्लिम हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं, सब हम एक साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ ही है। तो ऐसा कोई मत समझना कि हम गलत लोग हैं, हम भी इसी देश के रहने वाले हैं। तो हम साथ हैं, हम सब जैसे यहाँ हम गोवा वालों के साथ हैं, हम पूरे इंडिया के साथ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम सब पर स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कनकोना की जो एक क्वालिटी है, इन्होंने हमें अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे से ये भरोसा दिया है कि हम आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले जो इस कनकोना और 4 रास्ता वगैरह इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल भी ना डरें। और ये हमने स्पेशली अपनी तरफ से ये आज का दिन जो मतलब क्लोज रखा, हमने अपनी तरफ से इसको एक उनके लिए शहादत के लिए जो गुजर गए अब हाल ही में इस अटैक में, उनके दुख में हमने एक पार्टिसिपेट किया बस। और कोई इतना गर्ज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आगे भी अगर कुछ ऐसा होता है, दुकान बंद रखने की ज़रूरत पड़ती है तो रखेंगे। अगर लॉस की बात हुई तो लॉस कोई बड़ा मसला नहीं है। तो उनके बारे में जो बुरा करता है वो बुरा ही पाता है, जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छे ही पाता है। हमें इतने साल हो गए पलोलियम के अंदर, आज तक हमारे ऊपर किसी लोकल ने हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि जैसे हम उनके साथ चले वो भी हमारे साथ वैसे ही चले। लोगों को कि अगर कुछ सीखना है तो कनकोना के लोगों से सीखो, गोवा के लोगों से सीखो, हर एक एंगल से सीखो इनसे कि कैसे एकजुट रहकर रहते हैं हम लोग, बैठते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, कैसी भी सिचुएशन खड़ी हो उसके अंदर हम एक कंट्रोल में रहते हैं। तो मैं तो स्पेशली थैंक्स अ लॉट कनकोना पीपल एंड ऑल्सो गोवा पीपल एज वेल। काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार। घरफोडी प्रकरणांनी घुस्पल्ल्या 5 बायलांचे एके टोळयेक पुलिसांनी अटक केल्या। नुवेच्या लोकांनी तांकां दुबावयल्यान धरून पुलिसां कडेन दिल्ली। हे टोळयेंत एके सांत चलयेचोय आस्पाव आसा। शेगडी वयल्या आनी नोड वयले सगळे मिक्सर बीन आनी लायट्स वयले, देव वयले ऑल्तरींतले आनी ते दिव लायताय तें वयलां ब्रासाचे, कोंसलात वयले 2 आनी आंडयो वयले एल्युमिनियम आनी एक कोपरो वयला दोश कोताय तो आनी एक मोडकी आनी तेश को बारीक बारीक जायते सामान नोड, पिकास, मागीर पारोय आनी जायते सामान एश को कोयत्यो घरांक कांयच दवरलो ना, सगळें वयलें इवन पायप पासून। केसकोन भितर सरली? भितर सरली ग्रिलांतल्यान, ग्रिल कातोली कोणा भुरग्या धाड आसता भितर आनी फाटली दार ओपन केला। तुजें नांव कितें? नेटी होम्स। हांगा कोणा चोरान धरली मग भुरग्यांक, तो 4 बायलाक आनीक दादल्यांक। तेन्ना हांव चोवपाक गेलो, तुज्या गेल्या तेणें धरून मारलो, बांदून घायला रे।
रोखडें पुलिसीक इन्फॉर्म केल्लें आनी मागीर तेणी ते इन्क्वायरी करूंक लागले मागीर तेणी पयलीं 8-2-3-4 दीस पयलीं एक घर चोलो मस्ता आनी आतां तें घर छोटा आसतना कामील कॉमिक्स म्हणटा तेणें धरलें तेका आनी तेणें धरून तेणें सगळ्यांक एकठांय करून धांव मारले सगळे एकठांय लोकांक धरलें तेका आनी धरून निघाडले. किती जाणां अरेस्ट केले? अरेस्ट म्हळ्यार 4 बायल आहाय आनी 5 बायल आहाय आनी एक भुरगो आहा आनी एक प्रेग्नंट बायल आहा तेंचे भितर आनी एकट्यान धांवला. टोटल 6 जाले. सगळे 6 जाणां. कितली घर फोडले आतां? तेच तो भुरगो सांगत ते भाशेन उणें म्हणटा 5-6 घर फोडले म्हणटा हिंगा म्हणजे बंद घरां ती. सो ते दाखयता घर दाखयता तो भुरगो दाखयता आनी ते लोकांनी तेका विचारला खूंय घरां हांवें कामती तांकां पुलिसीन वयले. तांकां पुलीस घेवन गेले तेका आनी इन्क्वायरी करपाक लायल्या. नाल्ला परस आडसराचो वेवसाय फायदेशीर ते खातीर गोंय सरकार एक खाशेली येवजण राबोवंक सोदता. आडसराचें उत्पन्न व्हडा संख्येन दिवपी कवाथे केरळा सावन हाडटले. शेतकी मंत्री विजय सरदेसायान जाहीर केला. मडगांवांत राज्य पावण्यावेलो नाल्ला संबंधी परिसंवाद आयोजीत केल्लो. त्या वेळार शेतकी मंत्री उलयतालो. गोंयांत ही नवी येवजण रुजोवपाक केरळच्या नाल्ल उदरगत मंडळा कडेन कबलात केल्या. तांच्या कडल्यान 10,000 संकरीत नाल्लांचे कवाथे हाडटले. हालींसरा गोंयांत नाल्लांच्या उत्पादनांत घट जाल्या ते वाडोवपाचेरय हो एक उपाय अशें ताणें म्हळां. D/T म्हणून एक व्हरायटी केल्या विच इज हाय यील्डिंग अँड विच इज ऑल्सो शॉर्ट. कळ्ळें? दॅट कॅन कम्पीट वीथ आमचो DJ कोकोनट. एक माड कसो पडटा, एक कावतो कसो पडटा, 500 रुपयांक पडटा. हो ते विकतात अरावंड 180 रुपया. हे 10,000तलो 70% उरतलो, 30% मरतलो अशें धरया. ते पसून जर धरलें जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयांक हो D/T शेतकऱ्याक दिवंक शकतात. तातूंत सबसिडी घालूं जाय जाल्यार. कित्याक आमचो एक टुरिजम प्रदेश, हो टुरिजमान आशिल्लो तरणाटो हाणें जर आपल्यानूच प्रोड्यूस केलें आडसर आनी ताणें आपल्यानूच विकलें जाल्यार 1000 गांवते एक मतदारसंघात लोकांनी रोवन ताजेर धंदो करचो. द मोमेंट ही अलॉट्स दॅट आय वील कम विथ अ पॉलिसी which will be meant to create self-employment for people, Goans, only Goans, in the especially in the tourism areas. Walk coconut घेऊन we can take Goa forward. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळया फुडल्यो खबरो. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हळ्यार शुन्यांतल्यान हिंदवी स्वराज्याची स्थापना करपी एक शूरवीर. ते खातीर ताणें तळागाळांतल्या सर्वधर्मी कश्टकऱ्यांक एकठांय हाडले. मंगळारा गोंयभर व्हडा उमेदीन शिवजयंती मनयली. निमतान दिवचले, म्हापशें, फोंडें आनी वास्को सयत हेर वाठारांतूय खासा कार्यावळींचें आयोजन केल्लें. शिवजयंतीच्या निमतान दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नव्या पुतळ्याचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार थळावो आमदार राजेश पाटणेकर मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो. ज्या भूमीक छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पाय लागले, स्पर्श जालो, अशी ही दिवचलची भूमी. जेव्हा आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल उलयता, संभाजी महाराजांबद्दल उलयता, तेन्ना आमकां सदींच दिवचलचें नांव आयकूंक मेळटा. हो आमकां अभिमान. म्हापशा शिवजयंती दिसा व्हडली मिरवणूक काडिल्ली. हिंदवी स्वराज्य संघटनेन फोंड्या महाशिवयात्रेचे आयोजन केल्ले. ह्या यात्रेत व्हडा संख्येन शिवप्रेमी वांटेकार जाल्ले. शिवजयंतीचो मुहूर्त धरून मुरगांवच्या किल्ल्यार खाशेल्या कार्यावळीचे आयोजन केल्ले. ह्या वेळार मुरगांवचो नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. आमचे खबराकार महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, संदीप कामुलकार आनी हिरू महाले. दुसऱ्याचेर राजकीय आरोप करपाक आयलो
पूण निमणो आपुणूच जाळ्यांत सापडलो। ही गत जाली पत्रकार परिशदेंत गोंयच्या एका राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्याची। खण प्रश्नाचो दोश सरकाराक दिवपाच्या सांगातान ह्या फुडाऱ्यान राज्यपालाकूय दोशी धरली, मात उपरांत तांणी माफी मागून हे प्रकरण निभायले। राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस पत्रकार परिशदेंतल्यान सरकाराचेर टिका करतालो। विशय आशिल्लो गोंयची परतून सुरू जावपाची वाट पळोवपी खण वेवसाय। ह्या विशया वयल्यान ताणें मुख्यमंत्र्याचेर, भाजपाचेर आनी गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायाचेर सगळ्यांचेरूच भरपूर टिका केल्ली। इतल्या बोवळान तो मातसो घसरलो आनी राज्यपालाचेरूय टिका करून मोकळो जालो। पूण पत्रकारांनी प्रतिप्रश्न करतकीर मात तो तत पप करूंक लागलो। गव्हर्नराचो रोल हो कितें आसता अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा। जेन्ना एक आमदार निवडून दिल्या उपरांत जेन्ना मिनिस्ट्री जाता, मिनिस्ट्री जाल्या उपरांत तांकां कंट्रोल करपाक, आयज जर एसेंब्ली ती कंट्रोल करूंक शकता, मायनिंगाचेर इश्यू जर म्हत्वाचो आहा जर ती जर करूंक शकता जाल्यार गव्हर्नर पेपराचेर येयला न्ही, गव्हर्नमेंट जाला पेपराचेर आता स्टेट गव्हर्नमेंट जर म्हटला तर गेली 7 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी कडेन सरकार जर आसा, भारतीय जनता पार्टीन लोकांक कित्याक जावूंक सांगले आमी करतले म्हणून। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत। सनबर्न पार्टीचें परतून एकदा गोंयांत आयोजन जाता, पूण हे फावट आयोजकांनी नांव मात बदल्लां। ह्या नादी सनबर्नान सरकाराक 3 ते 4 कोटींची टोपी घातिल्ली। ह्यान फुडें होच प्रकार चलतलो। हे भानगडीत सध्या 2 मंत्री घुस्पल्यात। गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला। पोटवेंचणूक आनी लोकसभा वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर मांद्रे मतदारसंघांतल्या चोपडे गांवांत काँग्रेसीची सभा जाली। हे सभेक मांद्रेचे सगळे काँग्रेस फुडारी माचयेर आशिल्ले। सायबरेज येवजणेंत जाल्ल्या भ्रश्टाचाराचेरूय तो उलयलो। खासदार श्रीपाद नायकाचेरूय ताणें ह्या वेळार फोग काडलो। पळयात तो कितें म्हणटा तें। मांद्रेची पोटवेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून थळावे काँग्रेस गट समितीन सभेचें आयोजन केल्लें। हे सभेक काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार, आदली मंत्री संगीता परब, आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप, बाबी बागकार आनी सचिन परबा सयत काँग्रेसीचे हेर फुडारी उलयले। हेचे पयलीं सनबर्न सुपरसोनीक म्हणजे जे म्युजिकल रातभर डान्स जाता त्याच्या संदर्भात ते पयशे दिवपाक आशिल्ले 3 ते 4 कोटी सरकाराक, आनी त्याचे बघता तांकां परमिशन दिवची ना असो आदेश आशिल्लो। पूण आतां ते नांव चेंज केला, दुसऱ्याचें नांव दितात। हे सगळे 2 मंत्री तितून घुसपलेले आसात। ते मंत्र्यांचे मनीस हे घेतात, परत आमच्या गोंयांत 3-4 कोटीचो लुकसाण करून परत पयशे घेवन हो वेव्हार ते आयज सुरू करपाक तेणी कॉमेन्स केला। फर्स्ट वोटर आतां वोटिंगाक वयतलो तो जन्मा येवचे पयलीं तो खासदार आसा, म्हणजे ते जे फर्स्ट टायम वोटर आसा ते वोटिंग फक्त तो खासदारा सयतच पयल्या, आनी तेजे कडेन कामां म्हणटा ती कांयच जायना। मारल्या मतदारसंघातले मतदार खूप स्वाभिमानी आसात। ह्या गद्दाराक तिची जागा दाखयतले आणि आमच्या पेडणेकरांची भूधारकांची जमीन ह्या पेडण्यांतल्या कस्तल्यांकच कशी मेळटली या संदर्भात जर आम्ही काम करतले तर ह्या सरकाराक आम्ही पयस धाडूंक जाय। येता ते निवडणुकीक आम्ही झोडो शिकोया। हांगा मोठ्या संख्येन हांगा युवक उपस्थित आसा, मोठ्या संख्येन हांगा महिला उपस्थित आसा। ज्या गद्दारांनी या भाजप पक्षान प्रवेश केलो वो भाजप भारतीय जनता पार्टी हो एक फटिंगांचो पक्ष, पण येता त्या निवडणुकीक दयानंद सोपटेचो पराभव कितें करतले आमी? दयानंद सोपटेचो पराभव करतले आणि काँग्रेसीक जिखून हाडतले। मांद्रे सावन आमचो खबराकार संदीप कामुलकार। मडगांवच्या गांधी मार्केटात सोपो कर फारीक करपी वेवसायिकांक पालिकेन वेवसाय परवाने दिवपाक जाय। गांधी मार्केटाचो अध्यक्ष बाबू आजगांवकारान मागणी केल्या।
तशेंच दर्यावेळार सोरो पिवन बाटल्यांचो कोयर करप्यांचेर कारवाय करपाचो कायदो तयार आसा अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्र्यान सांगलें. गांधी मार्केटांतल्या विक्रेत्यां खातीर निवारा शेड बांदतात. ताच्या भूमिपूजना वेळार मंत्री उलयतालो. ह्या वेळार मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय हाजर आशिल्ली. हे लोक रिहॅबिलिट केल्ले लोक रस्त्या वयल्यान हांगा पावले आनी हांगा सेटल जाल्ले. हे जाले उपरांत सोपो पेयर जे आहात तांकां ट्रेड लायसन्स दिवचे आनी तांकां ट्रेड लायसन्स दितना म्हणजे तांकां आतां दुकानाचेर ते बोर्ड लायतात नाल्यार आनी कितें लायतात तुमकां कांय पयशे मेळना. तुम्ही म्हणटा ते इलिगल लायला ते लिगलायज करायचं न्ही. तांकां सोपो पेयर आहा तांकां ट्रेड लायसन्स दियात तांचो रेवन्यू घेयात. पेंडींग डिमांड आशिल्लो की हे फूल शेड जावचे म्हणून लोकांक त्रास जातालो. पावसाक त्रास जाता, वताचे कडकडाक त्रास जाता आनी जे पळय हांगा सगळे भाजीवाले आमी सगळे बसतात तांकांय बी पावसां येवपा वचपा बसपा त्रास जाता. राजन म्हाका सदां फाटल्यान धाडटालो की हे करून घे हे करून घे करून घे म्युनिसिपल फंडांतल्यान करून घे. खुबशे आडमेळी येताल्यो पूण शेवटी आमी ते कावन्सील रेजोल्युशन घेवन म्युनिसिपल फंडांतल्यान हे करून दिलें हाचो म्हाका अभिमान आसा. दर्यावेळांचेर सोरो पितल्यांक रंगे हात धरतकीर 10,000 रुपयां मेरेन दंड दिवपाची तजवीज केल्या अशें ह्या वेळार पर्यटन मंत्र्यान सांगला की जे वेळेर जे बिचार जो टुरिस्ट लोक येता काही लोक बाटली घेतात सोऱ्याची आणि त्या बिचार पितात फोडटात आणि कांच बी उडयतात. त्याच्या खातीर आमी कायदो केला की बिचार बाटल्यो घेवन भोंवपाक जायना पिवपाक जायना. जो पितलो ताका आमी फायन घातलेली आहा. ताका 2,000 फायन पडटली आनी ग्रुपान समज पीत आसल्यार ताका 10,000 फायन आसतली. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मांद्रेच्या वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान बेगीन दिवचें मांद्रे विकास परिशदेचो अध्यक्ष रमाकांत खलपान मागणी केल्या. ह्या महाविद्यालयाक सुरवेक सरकारी अनुदान मेळटालें पूण अचकीत कांय कारणां मुखार करून सरकारान कांय वर्सां फाटीं हें अनुदान बंद केलां. मांद्रेच्या महाविद्यालयाक अनुदान मेळचें हे खातीर खलप कितल्याशाच वर्सां सावन झगडत आसा. 2012 वर्सा महाविद्यालयाक अनुदान मेळपाचो मार्ग मेकळो जाल्लो पूण मांद्रेच्यान 7 किलोमिटराचेर विर्नोड्यान नवे सरकारी कॉलेज येता अशें कारण दिवन हे अनुदान पर्रीकर सरकारान रद्द केल्लें. पूण खलप सांगता मांद्रे सावन सरकारी कॉलेज 23 किलोमिटराचेर आसा. हे विशीं कोर्टात घातिल्ल्या याचिकेची सुनावणी ताचे बाजून लागली. पूण अशें आसून लेगीत शिक्षण खात्याच्या सचिवान ताका कारणां दाखय नोटीस धाडली अशें खलप म्हणटा. Now Mr. Manohar Parrikar once again went round and served us a show cause notice, this time telling us that there are 3 colleges in Mapsa, 15 to 20 kilometers away, and a college at Mandre was not required. We explained the whole thing. No order was passed whatsoever by the Secretary of Education. He just referred the case back to the finance and God knows where, and for a year the file went missing. Ultimately, I threatened the government that I will file a police complaint that the file relating to this college has been robbed by someone. So at that stage, the Chief Secretary told me, then Chief Secretary, that something crazy is going on in this government. Please have some more patience. I will trace the file and I'll take it personally before the Chief Minister. Now, 30th January, I wrote this letter. 2 weeks have gone by. No reply whatsoever. So once again, the story repeats. We open 2 fronts. We will challenge this before in the High Court. And we will take this issue also before the People's Court. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. क्रिएशन अनलिश युअर इमेजिनेशन ही आंतर महाविद्यालयीन कार्यावळ मंगळारा मिरामार पणजे जाली. थळाव्या धेंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स आणि सायन्साच्या विद्यार्थी मंडळान हे कार्यावळीचे आयोजन केल्लें.
गोंयभरची सुमार 7 महाविद्यालयां कार्यावळीत वांटेकार जाल्ली. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना शक्तीक वाव दिवपी साबार सर्ती ह्या वेळार जाल्ल्यो. तातूंत चित्रकला, नाच, संस्कृताय हांचो आस्पाव आसलो. We are extremely excited and proud today to be hosting Creations Unleash Your Imagination 2019. Creations is Goa's oldest intercollegiate festival, started way back in 1987 by a group of aspiring students, and the Students' Council continue the legacy till today. We have around a big bunch of students who have come to join us for the program. We began with a fabulous invocation dance by a mixed group of college students and students from outside. So आम्ही ह्या वर्सा क्रिएशन अनलिश इमॅजिनेशन असो इव्हेंट आमी केलेलो आसा. कल्चरल इव्हेंट हो आमचो. सो आमच्या आतां इव्हेंटाक 7 कॉलेजी पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. सो तितूनचो आमकां रिस्पॉन्डूय बरो मेळ्ळा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. कुडचडेच्या खेळा मैदानाची उदरगत करतलो. वीज मंत्री निलेश काब्रालान उतर दिला. ह्या मैदानार पत्रकार चषक क्रिकेट सर्तीचे आयोजन केलां. सर्तीच्या उक्ता वेळार तो उलयतालो. पत्रकार भाव आमचे जे आसा ते सोशली एक्टिव्ह आसा आणि कल्चरली एक्टिव्ह आसा आणि स्पोर्ट्सानूय एक्टिव्ह आसा. म्हाका दिसता गोंयांत एकूच असलो सण आसतलो की तिनूय कडेन ते एक्टिव्ह आसता. आणि एक बरी गोष्ट जावन आसा की आमी ताका 4th स्टेट म्हणटा. 4th स्टेट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज अराउंड एंड गुड ऑर बॅड. आणि दे टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज इज अ गुड साइन. आज तांकां हांव शाबास दिता. प्रहारा अंडर ते काम सगळे करता बरे भशेन. तसो ताचे जिलाक जो स्टेट लेवल चॅम्पियनशीप आमचो न्यू एड्युकेशन स्टुडंटचो भुरगो he has won 3 gold medals in swimming and is also performing well in sports in cricket. It's a good sign. I congratulate Patrakar Sangh for doing this tournament for the last 11 years. And this ground also I have been pursuing very well. Every time I feel ashamed of myself that I am not able to do it the way the people desire. I have been after my chief minister, after the sports minister. But however, their priorities this time are for the national games. So the funds which the government wants to spend is for national games. I had asked Honorable CM the other day to help us in seeing that this ground goes to a different level. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.